मुळा बाबा भयणो 1929 ह्या वर्सा मार्टिन लुथर किंग हो जल्मांत आयलो आनी ताणें त्या 1900 त्या वर्साक ताणें एक स्पीच दिली अमेरिकानाक, एक भाशण केलें. तो नागरिकांचे हक्क जिखून घेवंक ताणें एक चळवळ सुरू केली आनी ताचो तो फुडारी जावन आसलो. आनी त्या भाशणांत ताणें तांकां सांगलें की ताका एक स्वप्न आसा आनी तें स्वप्न म्हणजे सगळ्या जातीचे कातीचे मनशांक सोडवण दिवंक, जस्टीस दिवपाक. आमी क्रिस्तांव कशी आमकां स्वप्न आसूंक जाय आनी त्या स्वप्ना प्रमाणे आमचे सदांचे जिविताची चाल आमी निवडून काडूंक जाय. आनी तें स्वप्न कित्याक कसलें? नवो संवसार, नवो स्वर्ग आमकां भासयला. पयल्या वाचपान आयकलां ते नव्या स्वर्गान, नव्या संवसारान भितर सरूंक आमचें स्वप्न आनी ते प्रमाणे आमच्या जिविताची आमी तयारी करूंक जाय. आमच्या जिविताची आस कितें? आमी देव आमकां जाय. देवान आमकां रचल्या, देवा पासून आमी आयल्या आनी देवा थंय आमी वचूंक सोदता. तो देव ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा ताच्या पुता वरवीं आनी परतून येता तेन्ना नवो संवसार आनी नवो स्वर्ग घडटलो म्हूण. तर आमी तो नवो संवसार आनी स्वर्ग येवचे पासून आमी जायते भाशेन जिवंक जाता ना. सो सदांच्या जिवितान आमी सदांच तयार आसूंक जाय देवाक मेळोंक. केन्ना देव आमकां मेळोंक येतलो आमकां खबर ना. देखून आमी सदांच्या जिवितान आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी देवाक मेळूंक तयार रावूंक आमचें स्वप्न जावं दी.